लास्ट 35 वर्सां जाली हांव काम करता. ल्हान एका सिंगल एका नाल्ला काम स्टार्ट केल्लें. उमेद म्हणून कशी हॉबी म्हणून हांवें स्टार्ट केल्लें. तितून आतां करता करता म्हणजे कांय म्हणल्यार 600 डिफरंट डिझायनचे म्हजे कडेन कोकोनट क्राफ्ट तयार केल्ले आसा आनी थोडे हांवें क्राफ्टान डिस्प्ले केल्ले आसा. म्हणजे सगळे म्हणजे जे घरान वस्तू वापरपाचे वस्तू, किचनान वापरपाचे वस्तू, प्लेट म्हणा, कोशयो म्हणा, कप्स, मागीर बॉटल्स, ज्यो सगळ्यो घरान वापरपाच्यो वस्तू आहा त्यो आमी कोकोनट शेलापासून तयार करता. आनी एक सांगपाचें म्हणजे आमच्या गोंयांचे नाल्लाची ज्यो वरायटी आसा, बनावली वरायटी म्हणा, कलांगूट वरायटी म्हणजे 2 वरायटी, तर त्यो वरायटीचे जे शेल्स आमकां मेळटा, नाल्ल मेळटा पळय ते बरे तरेचे, बरे क्वॉलिटीचे. आमच्या गोंयान जे रॉ मटेरियल ह्या कामा खातीर लागपाचे जे रॉ मटेरियल आहा खूब भरपूर प्रमाणात मेळटा. एक इन्व्हेस्टमेंट कांय ना. म्हणजे रॉ मटेरियल खातीर आमकां 0 इन्व्हेस्टमेंट व्हडल्या करता. बाकीचे सगळे तुमचे मेहनतीचे काम आसता. हे क्राफ्टा बद्दल कशें करप, मॅन्युफॅक्चरींग कशें करप, म्हणजे हेका ट्रेनिंग जाय. ही ट्रेनिंग आमी कंडक्ट करता आनी तो 20 दिसाचो कोर्स. थंय बेसीक जे आसा पळय टूल्स वापरून ते आमी हँडीक्राफ्ट करून घेताले आनी ताका ट्रेनिंग दिताले, शिकयताले. तशें आमी कांय ना 40-50 आमी कोर्सीस कंडक्ट केले ऑल ओव्हर गोवा. ज्यो वस्तू प्लास्टीक पासून जाता ते सगळं डिटेल त्यो वस्तू ते हांगासर त्यांनी तयार केल्या. त्याच बरोबर ते लोकांक म्हणजे गव्हर्नमेंटाचे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट असो किंवा आणि हेर हँडीक्राफ्ट असो यांच्या मार्फत ते ट्रेनिंगूय दितात. म्हणजे ते हेतून करून बाकीचे भुरग्यांकूय पुढे सरून त्यांच्यानी आपल्या पायार उभे रावचे म्हणून आयज आमी त्यांच्या वेल्ला हांगासर त्यांचे वर्कशॉप आसा थंय येयल्यार आमकां वेगवेगळे तरेचे तेंच्यांनी केल्ले आयटम हांगासर पळोवंक मेळले. स्टुडंटा खातीर वेल्ल्याचें नांव श्यामसुंदर फडते.